नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। डीजीपी जसपाल सिंगाक बादलें आसगांवचें प्रकरण केन्नाय जाव येता बदली। आयजीपी ओमवीर सिंग घेतले तात्पुरतो ताबो। पूजा शर्माक एसआयटीचो समन्स। गोयच्या पर्यटन क्षेत्रात फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख नोकऱ्यो करतले उपलब्ध। विद्यार्थ्यांबरोबर करियर गायडन्स विशीं संवाद साधतना मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। पोरसकडे जाल्ल्या अपघातात चालकाचें नियंत्रण सुटून म्हाल व्हरपी ट्रक घुसलो घरांत। 2 दुचाकी आनी 4 चाकयेचें लुकसाण। उपचारा वेळार चालकाक मरण। फोंड्या म्हालांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जाल्यात 2 अपघात। दोन्ही अपघातांत 8 जाण जखमी। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू। बेती बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक मरण। पुलीस घडणूक थळार दाखल। पंचनामो केले उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दिल्या धाडून। दिवचले चोरांनी फोडली 3 देवळां। फारायली फंड पेटयेंतली रक्कम। फुडलो तपास सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात एका फाटोफाट एक घडामोड घडत आसा। हे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंगाक बादलेंशें दिसता। गोंय सरकारान तांच्या बदलेची केंद्राकडेन मागणी केल्या। दुसरे वटेन क्रायम ब्रांचीच्या एसआयटीन पूजा शर्माक समन्स बजायला। आसगांव घर मोडपाचे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंग हांच्या आंगलड आयिल्ल्याचें कळटा। गोंय सरकारान तांचे बदलेची केंद्राकडेन मागणी केल्या। तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांची रजा रद्द करून तांकां अमेरिकेच्यान परते आपयल्यात। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांचे कडेन डीजीपीचो अतिरिक्त ताबो दितले खंय। आसगांव प्रकरण हे सगळ्यांकूच खबर आसा आनी आसगांव प्रकरणाक वेगवेगळी वळणां आतां मेरेन येत आसा। तेच प्रमाणे आतां जे एक मुखार आयला ते म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की काल जे प्रकरण आयले ते म्हटल्यार ह्या सगळ्या भितून ह्या सगळ्या प्रकरणात डीजीपी सुद्दां इन्वॉल्व आसा अशें आयकुपाक गेलें। जाल्यार आयज एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार राज्य सरकारान केंद्र सरकाराक अहवाल सादर केला। तो म्हटल्यार डीजीपी जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून तांच्यांनी अहवाल सादर केला। त्याचप्रमाणे आनी एक अपडेट जी आसा ती म्हटल्यार क्रायम ब्रांचाची एसआयटी आहा तातून 1 जुलयाक जी पूजा शर्मा आसा तिका चौकशी खातीर थंयसर आपयला अशी जी माहिती आसा ती म्हटल्यार राहुल गुप्ता म्हणजे SP राहुल गुप्ता हांच्यांनी ही माहिती दिलेली आसा। जाल्यार आसगांव प्रकरण जे आसा ते वेगवेगळे वळण आमच्या मुखार घेवन येत आसा। जाल्यार ह्याच फुडें जी अपडेट आसतली ती तुमच्या मुखार आमी घेवन येतली। ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे एसआयटीन पूजा शर्माक समन्स बजायला। तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिला। दुसरे वटेन कार धनी अशफाक शेखाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण। जाल्यार दुबावित आरोपी अर्शद ख्वाजाक 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। गोंयभर चर्चेत आसलेली केस म्हटल्यार आसगांव एक जे घर आसा ते जमीनदोस्त केल्लेले प्रकरण। सध्या ह्या केसी फाटल्यान हे जे डेमोलिशन केला त्या केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी जो ब्रोकर आसा हर्षद ख्वाजा हाका अंजुना पुलिसांनी अटक केलो। जेन्ना ही केस जेन्ना क्रायम ब्रांचीन पावली तेन्ना ही केस थरो इन्व्हेस्टिगेट करून ह्या संदर्भात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्ली आसा। आनी जो ब्रोकर आसा हर्षद ख्वाजा ताका आयज क्रायम ब्रांचीन GMFC कोर्टात म्हापसा हांगासर प्रोड्यूस केले आनी ताका 2 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली। त्याच प्रमाणे ही जी केस आसा ख्वाजाची ताका मंडे एडजर्न करपा मेरेन दवरलेली आसा। आनी जो दुसरो जो अक्यूज आसा जेची कार क्रेटा जी डेमोलिशन सायटीचेर दिसण्याक येयली आनी जो ओनर आसा ह्या गाडयेचो अशफाक शेख हाका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा। आतां मेरेन क्रायम ब्रांचीन सध्या ह्या 6 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हाचेर
आनी कोणाचो इन्वॉल्वमेंट आसा हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्वयंपूर्ण गोय मोहिमेअंतर्गत राज्यातल्या सगळ्या उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांक शिक्षकांनी फुडल्या शिक्षणाविशीं योग्य मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. खूब फावट भुरगीं चुकीच्या क्षेत्राची निवड करतात आनी उपरांत नोकरी मेळप कठीण जाता अशें मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच पर्यटन क्षेत्रांत फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख नोकऱ्यो उपलब्ध आसतल्यो अशें विद्यार्थ्यां बरोबर करियर गायडन्स विशीं संवाद साधतना मुख्यमंत्री उलयलो. आज चडांत चड जो विषय हो हाय सेकंडरीच्या टिचरांनी बी वय समजून घेवपाक जाय. एकदां पर्सनलायज करियर कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार ते आमकां चडांत चड फायदो जाता. म्हणून टिचरांनी बी समजून घेवचें आनी टिचरांनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या पेरंट्सांक 12वीच्या उपरांत कितें कर हें गायड करचें. पण गोंयांतूच इतक्यो व्हडल्यो संदी आसा. जशें हांव म्हणटा की फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात मोर दॅन 2 lakhs जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इज अवेलेबल ओनली इन टुरिझम सेक्टर. शेनवारा सकाळी पोरसकडे वाठारांतल्या नाटकर्णी हांच्या घरांत माल व्हरपी ट्रक घुसलो. सुदैवान घरची सगळी वाटावली, मात ट्रक चालकाक उपचारा वेळार मरण आयलें. ह्या घडणुकेंत 3 गाडयांचें लुकसाण जालां. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात अपघाताचे सत्र हे चालूच आसा. सोऱ्याच्या गुळेंत गाडयो चलोवन चालकांचे नियंत्रण सुट्टा आणि दर दिसाक अपघात घडून मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जायत चल्ल्या. पोरसकडे जाल्ल्या अपघातात ट्रक चालकाक उपचारा वेळार मरण आयले. सोऱ्याच्या घुवेंत ताणें ट्रक व्हरून पोरसकडेच्या नाडकर्णी यांच्या घराक मोकली. या अपघातात 2 दुचाकी आणि 1 4चाकीचे लुकसाण जाला. सुदैवान घरातली सगळीच वाटावली. फुडलो तपास सुरू. निवृत्ती शिरोडकरासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा पार उसगांव बोलेरो जीप आणि एर्टिका कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 7 जाण जखमी जाले. हातूंतले 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत उपचार सुरू आसात. कांय वरां उपरांत फर्मागुडी GVM जंक्शना लागसार रस्त्यावयल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडिल्लो. सध्या विद्यार्थ्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुलिसाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. पार उसगांवा बोलेरो जीप आनी अर्टिका कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 7 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. ह्या अपघातात जखमी जाल्ल्या भितर 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोमेकोत तांचेर उपचार सुरू आसा. अर्टिका कार फोंड्या सावन बेळगांव वताली जाल्यार बोलेरो जीप उसगांव सावन फोंड्याच्या दिशेन वयताना समोरासमोर टक्कर जाली. हो अपघात सकाळी 7:15 वरांचेर जालो. पुलिसांनी घडणूक थळावर वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हजें नांव सूरज गराड. हांव उसगांव पार हांगासर आसा. तुमी जाणा आतां कितलेशे 10 ते 12 दीस जाले आसा सामके एकार एक एक्सिडेंट जायत जाल्ले आसा. हेजेर मेन रिजन कितें आसा, तुमी जर फाटल्यान पळयता आसतले जर 4 लेन आसलेलो आनी 4 लेन आसल्या कारणान कितें जाता, लोक ते स्पिडीन गाडी येता आनी मदींच मागीर सडनली कितें जाता, हांगासर नॅरो रोड वन वे जाल्ले आसा. ते गाडी येता पळय ती एक लेन धरून येता, एक लेन धरून अशी येता, एके सायडीच्यान येता आनी हांगा मागीर तो अशी नॅरो रोड जाल्ल्या कारणान त्याच डायरेक्शनान उरता आनी ते सायडीच्यान गाडी येता आसतना ते नॅरो रोड आसा आनी ते डायरेक्टली थंय इम्पॅक्ट जाता. आनी हांव सरकार कडेन मागता कितें म्हणून मेन म्हणजे ते वायडिंगाची खरंच अत्यंत गरज आसा. कारण तुमी हे सायडीच्यान पयलीं झाडां धरपा वाडले प्लस ते सायडीच्यान पळयता जाल्यार फ्लायओव्हरचे जे कितें हें आसा म्हणजे कॉन्क्रीटचे पार्ट्स आसा ते आसा ते वायडनींग करचे जेणे करून गाडी हे सायडीच्यान ते सायडीक दिसपा जाय. फर्मागुडी GVM जंक्शना लागसर रस्त्या वयल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडलो. सध्या विद्यार्थ्याचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलीस स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडिल्ल्याच्या मार्गार आसा. सध्या पुराय गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. फोंडे तालुक्यात ताका आडवाद ना. फोंडे तालुक्यात फाटल्या म्हयन्याभराक तेच्या पयलीं खुबशे अशे अपघात घडले, तातूंत कांय जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. पार उसगांव हांगा खुर्साकडे ह्या भागांत ह्यात फाटल्या 10-12 दिसांक 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला आनी आज सकाळी फुडें शेनवाराक सकाळी 7:15 सुमाराक थंय एक बोलेरो जीप आनी अर्टिगा कार हांच्या मदीं भीषण अपघात जावन दोनूय वाहनांतले वट्ट मेळून सुमार 7 ते 8 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही अर्टिगा कार जी आसा ती फोंडेच्यान उसगांव सायडीक वताली आनी बोलेरो जीप जी आसा ती उसगांवच्यान फोंडेच्या सायडीक येताली. पार उसगांव हांगा खुर्साकडे ह्या भागांत ज्या जाग्यार 4 लेन हायवे आसा आनी मुखार एकेरी महामार्ग आसा, ह्या जाग्यार आपली लेन धरून येवपी त्या कार चालकाचो अंदाज चुकिल्ल्यान तो महामार्गाचेर मध्य भागार पावलो आनी थंय पावून त्याची बोलेरो जिपीक धडक बसली. ह्या अपघातात
अर्टिगा कारींतले अशफाक गदगद जो वाहन चालक आशिल्लो तो, शिवांगी हळणपूर, सचिन अपोई, सुनील उन्नावरकर आणि आनंद पतंगे हे 5 जाण जखमी जाल्यात. तशेंच बोलेरो जिपीत आशिल्लो जोकीम फेर्नांडीस, मारिया फेर्नांडीस आणि त्यांचो चालक जमासाब मुजावर हे गंभीर जखमी जाल्यात. हातूंतले जोकीम फेर्नांडीस, मारिया फेर्नांडीस आणि जमासाब मुजावर तशेंच अशफाक गदगद आणि आनंद पतंगे हांकां अदीक उपचारा खातीर GMCत एडमीट केल्ले आसा. बाकीच्यांचेर थळाव्या PA धारबनोडा ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रान उपचार सुरू आसा. मजगती फार्मागुडी फोंडेच्या GVM सर्कला कडेन आज सुमार 9:15 वरांचेर एक एविएटर स्कुटरीन ह्या वाठारांत शैक्षणीक संकुलान शिकपी सोलोमन एलेक्स पालाई हो मानसवाडा कुणे हांगा रावपी भुरगो 16 वर्सांचो विद्यार्थी हेका धडक दिवन थंयच्यान स्कुटर घेवन पळ काडलो. तेचेर उपचार चालू आसा. फोंडे पुलीस ते एविएटर स्कुटर चालकाचो सोद घेत आसा. अपघातांचे सत्र अशेंच चालूच आसा आणि लोकां कडेन पुलिसांनी वाहतूक पुलिसांनी लोकांक विनंती केल्या पावसाचे दीस आसा, वाहनां सांबाळून चलोवची, जतनाय घेवन चलोवची. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. बेतीन दुचाकी उजवे वटेन वळपाचो यत्न करतना पर्यटक बशीन धपको दिल्ल्यान सदानंद कृष्णा सुर्लीकर हांकां मरण आयलें. ह्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी बस ड्रायव्हर रत्नाकर नायक हाचे आड गुन्यांव नोंद केला. ही घडणूक 10 वरांचेर सुमाराक बेतीच्या कॅनरा बँक मुखार अपघात जालो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालतना दिवचल शारांत एकेच राती 3 देवळां टार्गेट केली. 3 देवळां फोडली खरी, मात किरकोळ रक्कम सोडल्यार चोरांच्या हाताक व्हडलेशे रक्कम लागूंक ना. एकेच रातीन 3 देवळां फोडिल्ल्यान शारांत एखाद्री चोरांची टोळी सक्रिय आसा असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. 18 जानेवारी एकदा फोडली गर्भकूट आणि त्या गर्भकुटीतले देवाच्या गळ्यातले भांगार येले काढून त्याच्या उपरांत त्या मूर्तीक क्रॅक केलो म्हणून आम्ही नवीन मूर्ती हाडली आणि आठम महाराजांच्या पुण्यतिथीचा मेन दिसा तिचा हे केले, पण अजून देवाऱ्यात बसत. आणि आयज म्हणजे काल राती जेन्ना सकाळी हांव संक येता ते बसता जाल्यार ते काय जाल्लेले आसा, फुडली जे दार आसा एंट्रन्सचे ते फोडला आणि खंडपेटी आसली ती येयली भितुरली आणि बाकीच्या कसल्याच कामाक चोरी ते आसा ब्लॉक जाली. खंडपेटीन साधारण कितले आसतले अंदाज? अंदाज म्हणजे हांव ती 20 दिसां पयलीं काडलेली समजले. पण हांगा काय आसा, हे योगदत्त स्टाफ आसा त्याच्या कारणान कलेक्शन जास्त जायना. तरी पण ना म्हटलें जाल्यार 3-4 हजार तरी आसतले. पण म्हाका एक सांग पळय, आतां पोलीस कंप्लेंट दी. हय, पोलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा, पयलीं दिल्ली. आणि आमच्या कडेन कॅमेरे लायलेले आसा देवळाक. कोण आयज सेट ऑफ बॉक्स घेवन गेले आणि सद्गुरू महाराजांचे कुत्रे बी हाडलेले? ना, कुत्रे बी हाडले ना. बरें, कुत्रे बी हाडले. कारण काही दिसां पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं जे सगळे घर आसा ते फोडलेले समजले. तेन्ना सुद्दां तांकां काय ना, तेन्ना कुत्रे बी हाडलेले. आणि ही पहिली देवस्थान फोडले ते सायडीक गर्भकुटी आणि हे येयले आणि भांगार घेवन तेका उपचार हे परत राती म्हळ्यार मेन दार फोडले. मेन दार थंय 2 कॅमेरे लायलेले आसा, तरी 3 कॅमेरे आसा. कॅमेरार कोण दिसतात बी तशे ना, आतां ते इन्वेस्टिगेट करतात. फाटल्या वर्सा दिवचळे वाठारात देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घातिल्लो. कांय म्हयन्याच्यान हे प्रकार बंद जाल्ले, मात परत एक फावट देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. बुधवारा एकेच राती दिवचल शारांतली 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडलो. ह्या 3 देवळां फोडली खरी, मात चोरांच्या हाताक व्हडलेशे घबाट लागूंक ना. मात 2 देवळांतल्यो पेटयो फोडपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत आशिल्ल्या श्री दत्त देवस्थानांत बुधवारा राती चोरांनी मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो आणि देवळांतली फंडपेटी
घेऊन फुज्ज्यो काडल्यो. ह्याच देवळांत फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत चोरी जाल्ली. चोरांनी देवळांतल्यो भांगराच्यो वस्तू फारायिल्ल्यो. दुसरे एके घडणुकेंत बुधवारा रातीच दत्त देवस्थाना कडल्यान लागींच आशिल्ल्या श्री रवळनाथ देवस्थानांत चोरी करपाचो यत्न केलो. चोरांनी रवळनाथ देवळाचो मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो, मात चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना. तिसरे एके घडणुकेंत लामगांव वाठारांतल्या लामगांवच्या माथ्यार आशिल्ल्या श्री म्हात्राय देवीच्या मूळ देवळांत चोरी जावपाचो प्रकार घडलो. ह्या देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडल्या अशें कळटा. ह्या तिनूय चोरया प्रकरणी पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. पुलिशेन पंचनामो केल्लो आसा आनी साश्टीवाडो बोड्ड्या हांगासरल्या देवळांतले CCTV फुटेज ताब्यांत घेतिल्ली आसा. एकेच राती दिवचल शारांत 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडिल्ल्यान दिवचल शारांत एखाद्री देवळां फोडपी चोरांची टोळी वावरूं येता असो अदमास आसा. पुलिशेन रातच्या वेळार दिवचल शारांत गस्त दवरची अशी मागणी देवस्थान समित्यांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आसगांव घरमोड प्रकरणांतल्यान गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाल्ल्याचें स्पश्ट चित्र दिसून आयलां. बाउन्सराचो भंय दाखोवन बिगर गोंयकार कशा पद्दतीन गोंयकारांचेर दादागिरी करतात तेवूय ह्या प्रकरणांतल्यान उक्ताडार आयलां. आतां तरी मुख्यमंत्र्यान राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था सुधारपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फोग काडलो. हे प्रकरणाचेर विधानसभेतूय उजवाड घालतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. Without political nexus, without politicians and the police involved, this cannot happen. And how can the Home Ministry remain silent, or how can the Chief Minister remain silent? He has to answer. He has to answer that why is this state of Goa turning towards Ravan Raj? Why are these crimes on the rise? It is his duty. He's not facing the media. Jenna media nega prashna kela. I believe he didn't answer. In the morning he didn't answer. There was Rati Gela Bhatto. So the Mukhel Mantri, first of all, is the first citizen of our state. And when he holds Home Ministry, it is a failure on part of the Home Ministry. This is a total collapse of law and order in the state. Whose responsibility is it? It is the responsibility of the Chief Minister. The Chief Minister needs to take this responsibility. Can't he handle the Home Department? Why is he silent? We need an answer. The Congress party, जे मला आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान सगळे सांगला, with the twists and turns, DGP to BJP to कोण broker and कोण मोठे broker and बाजूला broker is also playing a major role. So who is this broker? And when reports had to be given by the Chief Secretary, we had well this one सांगला की when Sharma Verma ही सगळी तेंगेली कर्मा आणि ही कर्म जेन्ना आज हे गोंय पाड घालपाक हे मुखार सरले आणि this is a very sorry state of affairs. Day in day out आम्ही जेन्ना the way there is alienation of land sale, the way these आसागांव या गावांत सगळे भायले लोक घुसता, who are these land sharks and how do we protect our land? I believe as opposition MLAs and as Congress party MLAs also, Amso Dotur Babu Yaha, who is an experienced legislator, we will definitely come in the assembly. You will see that we will come with, make sure that this government comes with stringent laws to protect our tiny state of Goa. Sildid the way Sildid zata, this rat. And here politician nasto जायना म्हणून ही आसपास गजाल, it is a laughing joke. I think it is now that the Chief Minister should answer, because since the Home Department comes under him, they get double engine. I think he and his double engine has to answer.
आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत पुरातत्व खात्यान शिवोलच्या ओशेल वाठारांत आशिल्ल्या पोरण्या झऱ्याची पळोवणी केली. ओशेलच्या ह्या पोरण्या झऱ्याचें संवर्धन जावपाची गरज आशिल्ल्यान ही पळोवणी केल्ल्याचें कळटा. दामोदर दिवकर हाणें एक एप्लिकेशन मूव केल्लें हितून आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान की ही झर जी आसा ती हेरिटेज सायट म्हणून डिक्लेअर करची म्हणून, आनी त्या संदर्भात आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे 2 पदाधिकारी हांगा येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बरे तरेन हांगा सगळे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. कशें हें उदक बरें आमकां कशें हें कितले वर्सां पयलींची झर एवरीथींग दे हॅव टेकन आनी थोडे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी मागल्या की फॉर द एविडन्स दॅट दीस ही झर जी आहा ती 100 वर्सां मोर दॅन 100 years इट बीन यूज आनी एज अ मेडिसिनल वॅल्यू कितें आसा कितले लोक हांगासर वापरता इट इज एवरीथींग दे वॉन्ट. सो बेज ऑन दॅट दे आर कमींग आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पण हांगा एक आमचो एक फुडलो असो विचार आसा की जर तरी हेरिटेज सायट म्हणून डिक्लेअर जर जाली तर फुडें आमकां ह्या हेतून एक बफर झोन कसो तयार जातलो की आनीक परत आमकां झगडपाची गरज पडची ना की एक 100 मीटर सुमार तरी हांगा कसलेच नाका जाल्लेले कन्स्ट्रक्शन वीच वील अफेक्ट दीस नॅचरल रिसोर्स दॅट इज स्प्रिंग म्हणून आमी आतांच फुडें सरलेले आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बिरेस्तारा आमदार दिगंबर कामत तशेंच हेर अधिकाऱ्यां सयत बोड्डे मडगांवाच्या पुराय शिक्षणीक संकुलाच्या इमारतीची पळोवणी केली. ही इमारत मोडपाक पाविल्ल्यान ITI तशेंच मुळावी आनी उच्च माध्यमीक शाळा खाजगी इमारतींत एका वर्सा खातीर स्थलांतरीत करतले. तशेंच पोरणी इमारत मोडून तांचे सुवातेर नवी इमारत बांदपा विशीं बेगोबेग निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. ITI म्हणजे परत आसा तशें हायस्कूल आनी हाय सेकंडरी हे तिनूय कॉम्प्लेक्स आमी बांदपाचे आनी तितून हाय सेकंडरी आनी हायस्कुलाचो कॅम्पस चालू आशिल्लो. हांव पळोवपा खातीर म्हणून आयला. कंडिशन्स जी आहा ती बरी ना स्पश्ट सांगा म्हणजे. सो दॅट आमी ऑलरेडी बिल्डींग जी आसा पळय हाय सेकंडरी आनी हायस्कुलाची ती विदीन अ इयर कंप्लीट करता. ITI जी आसा पळय ती प्रायवेट बिल्डिंगेन आमी शिफ्ट करता. आमचो विचार चल्ला वेळ पडलो जाल्यार प्रायमरी स्कूल आनी हायर सेकंडरी हेय बी एका वर्सा खातीर प्रायवेट आमी एक हायस्कुला कडेन उलोवप सुरू केला. वेळ पडलो जाल्यार एका वर्सा खातीर तितूरय शिफ्ट करता तांकांय बी आनी पूर्णता नवीन कॅम्पस जो आहा हेच्या खातीर तयार करता. वी आर कन्सर्न अबाउट द स्टुडंट्स. आमकां प्रायमरी बरें एड्युकेशन दिवपाक जाय तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय म्हणून फुडल्या 8 दिसांच्या भितर उरलेले सगळे निर्णय जे आहा पळय ते एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर हांव करता. सर हे डेमोलिशन बी करून नवे हे करता तेकाच लागून सांगा हे जे आहा पळय ओल्ड बिल्डिंगचे सगळं डेमोलिश करता. थँक्यू सर. म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडार अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा धाड घाली. मुंबईतल्यान गोंयांत आयिल्ले फ्रोझन फूड मावा तशेंच मसाले आनी हेर खाद्य पदार्थ जप्त केले. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नरोना, राजाराम पाटील हांचे सयत हेर अधिकाऱ्यांनी मेळून ही कारवाय केली. So today we have carried out a special drive. In fact, the Food Safety and Standards Authority of India has asked us to carry out drives to check the transportation of food. Because many a times we focus on the restaurants, but transportation chain is also important. So today we have come to see of how the food is coming in, whether the proper storage conditions are maintained, and if there are any non-compliances, and who is booking the food also. So whether the food is going to the right people. So we have started early in the morning today at around 5:30 the teams have arrived and checks are going on. So more or less we have seen that few of them are very compliant, they are carrying out proper icing and also we have drawn samples and we have allowed them to take the stock. 1 or 2 non-compliances are there where the consignments are booked from people who don't have licenses. So such consignments we have detained, we are carrying out the investigation. Some ready-to-eat products like these aloo tikkis and all, which were booked by some cloud kitchen, they don't have a license, so we have currently detained them. And there are some masala items without labels, and also all such items have been detained. And what would be the action taken against them? We have to book them under the Food Safety and Standards Act, and we will also be intimating FSSAI. पाळयेच्या नवदुर्गा हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शेनवारात दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. लाखेरे वाठारांत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पात प्लास्टीक आनी हेर कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात, कोयरापासून बायोगॅस कशी तयार जाता त्या विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. अभ्यासाचो एक भाग म्हणून नवदुर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली.
बायोमिथानेशन प्रकल्पाविषयी विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. विद्यार्थ्यां वांगडाक शिक्षकय हजर आशिल्ले. नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांणी विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन कोयरमुख करपाक दरेकल्यांक हातभार लावचो असो उलो मारलो. आयज वेस्ट सेग्रिगेशन प्लांट हांगा बिचोली हांगा केले 8वीची क्लास. खरें तर आयज आजूबाजूक जर पयलें दिल्ली ह्या शारांत जाल्यार व्हडले व्हडले दोंगर आसा, कचऱ्याचे दोंगर. आनी फुडलो जर विचार करपाक गेले आमी जाल्यार आयज कचऱ्याचो हो विशय व्हडलो आसा. तेन्ना आमी भुरग्यांक, येणारी पिढी जी आसा ह्या भुरग्यांक कचऱ्या विशीं ज्ञान मेळपाक जाय. तिचो रिन्युएबल कशें करपाक मेळटलें, यूज परत कसो जातलो हे भुरग्यांक दाखोवपा खातीर एक आमी आमचे क्लासीक हाडले. त्या वतीन हांव सरान चांगल्या पद्दतीन भुरग्यांक एक्सप्लेन केलें. तेच्या पासून कचऱ्या पासून बायोगॅस बी जाता हें सांगलें. म्हणून हांव सराक थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा. नवदुर्गा हायस्कूल आंबेकार काळीसून येयला. आमी आयज आमची 8th स्टँडर्डची भुरग्यांक घेवन आयला. हांगासर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटान बिचोली जे आसा. ह्या प्लांटान खुबशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी कशें प्लास्टीक सेपरेट करून दवरपाक जाय. आमी जेन्ना वेस्ट दिता आमी खंयच्या पंचायतीक, आमच्या गांवांच्या पंचायती कलेक्ट करता घराघरांनी येवन. त्यो सेपरेट करून दिवपाक जाय. तेचे डिफरंट हे आसा. ग्लास सेपरेट दिवपाक जाय, प्लास्टीक सेपरेट दिवपाक जाय, तशेंच वेट कचरो सेपरेट दिवपाक जाय. आनी तो कचरो कसो फुडें ग्रीन एनर्जी खातीर यूज करता. म्हणजे फुडें आमकां हे जो आमी पोल्युशन करता तेजो वापर तो फुडें न करचो, पोल्युशन न करचें. आनी जो ऑलरेडी जाल्लो आसा कचरो तो सेपरेट करून आमी तो उपयोग करूं शकता इन द फॉर्म ऑफ बायोगॅस. म्हणजे गॅसीक यूज करूं शकता. मॅन्युक्युअर येता ते बायोगॅस येता, स्लरी येता ती मॅन्युक्युअर म्हणून यूज करूं शकता. अशें खुबशे नॉलेज आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळी जी ती घरांनी यूज करूं शकता, आपल्या पेरंट्सांक सांगूं शकता. हांव क्रिशा मेकर नवदुर्गा स्कुलांतसून येयला. आयज आमी वेस्ट प्लांट पळोवपाक येयला. आयज आमी खूब कचरो बी पळयलो. आतां आमच्या गोव्यान बी सगळ्या इंडियेन बी खूब कचरो जाता. ते आमी आतां खंय भाजयो बी व्हरपाक वयतली तेन्ना आमी कपड्याची बॅगां बी घेवन वयपाची. आमी सगळ्या कचरो करपा जायना. आमी कमीत कमी प्लास्टीक वापरपाचे प्रयत्न करपा जाय. आमच्या स्कुलान आतां आमी ट्यूबलायट्स कसलीच अशी प्लास्टिक्स बी वापरची ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.